नमस्कार. बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर घेतल्यारी कसं कसं शिको असता आणि मुखार कसं स्कोप असा म्हण आम्ही आज ऐकूया. सो ह्या पुरा सांगच्याक आमगेलोट आसा प्रज्वल कामत. प्रज्वल BMS स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरान तू 3 वर्सां तू शिकता असा. प्रज्वल हांव ह्या कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. हाय अक्का. प्रज्वल तू आर्किटेक्चर घेऊ का म्हणून कसं डिसाईड केलं? ओके सो मेनली हांव जे प्रिपेर करता आशिल्लो आनी जे प्रिपेर करतना हांव एक सिनियर स्टोरी पळयला इंस्टाग्रामार. सो आतां पळयत तरी हांव ताका निमगेली कसला म्हणून ताणें एक मॉडल करून आशिल्लो. सो त्या निमगून नंतर तो म्हणलो की हांव आर्किटेक्चर करता असं ह्या म्हगेलें एक प्रोजेक्ट. सो म्हाका कसं म्हूण कळ्ळी. सो हांव त्या चड ताका निमगून नंतर म्हाका कळ्ळी की आर्किटेक्चर म्हळ्यार तातूंत मस्त सकड ब्रांचेस आसा. आतां ताजे नंतर म्हाका चड इंट्रस्ट आयलो दिता म्हळ्यार म्हाका ड्रॉइंग स्केचिंग करता आशिल्लो. सो तागेल्या स्केचेस पुरो पळोवन म्हाका मस्त आशा जाली हें कोरया बिकॉज त्या मिगेले टायपाच्या स्केचिंग एंड म्हाका इश्ट येता तसले पुरे. सो चड कोर नंतर म्हाका कळ्ळी की हातूंत मस्त सकड ऑपॉर्च्युनिटीज आसा. सो हांव इता इंजिनियरींग करता लायक हांव हें कोर येतना. सो हांव हाजे ಬಗ್ಗೆ एक्सप्लोर कोर नंतर म्हाका कळ्ळी की हें लायक सो आय टूक दिस स्ट्रीम. ओके. सो हा पण आता आर्किटेक्चर कोणेय वचका म्हणून डिसाईड केलं री तांगेला अशी खंयची पॅशन आक त्या फिल्डा वचका म्हणून तू सांगता. सो खंयचे फिल्ड खंयचे कसले पॅशन आसला जाता लायक मेनली ड्रॉइंग म्हाका आशिल्लें. सो हांव ड्रॉइंग एज अ पॅशन आय वेंट टू दॅट फील्ड. बट कसले लायक आमगे क्लासान मस्त सकड बायो घेतिल्ली आसची, मस्त सकड इलेक्ट्रॉनिक्स घेतिल्ली आसची. बट तांगेल ओन इंट्रस्ट लायक तुका प्रोडक्ट डिझायन करता जाल्यार तूं हें घेव येता बिकॉज आतां तुका स्वल्प वर्सां नंतर तुका कळ्ळी की ह्या स्ट्रीम लायक आसता. सो तूं आतां बिल्डींग कोर येता. सो तूं चेंज कोर येता स्ट्रीम. यू डीड नॉट जस्ट फोकस ऑन प्रोडक्ट डिझायन. सो तुका कसले स्ट्रीट डिझायन करता जाल्यार तुका तुगेले ओन आश आसल्यार की तुगेले ओन कसले एक बिल्डींग करता. सो दीस स्ट्रीम वील हेल्प यू. आतां सिव्हिल इंजिनियरींग टायप घेवका बट in a like a creative way if you want to design as well. So to yeah give it. So there is no constraint about if you need anything in specific, but drawing will add on to it like the advantage give it. ओके. सो आता PUCन तू खंयचे एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट घेतल्यार मात्र आर्किटेक्चर वचचा जावच की कसं घेऊ का. सो PUCन ताका तू सायन्स घेव येता कॉमर्स घेव येता तू दोन्ही घेव येता. लायक तू खंयचे स्ट्रीमांत आसल्यार तू आर्किटेक्चर कोर येता बिकॉज आर्किटेक्चराक एक नाटा म्हूण एग्जाम आसा त्या कर्नाटक स्टुडंट्साक आनी तू भायर आसल्यार कॉमेडके म्हूण आसा. सो त्या बरयल्यार जस्ट दॅट इज द एंट्री आका. त्या तू क्लियर केल्यार तुका कसले रँक बेस्ड कट ऑफ कॉलेज कट ऑफ बेस्ड तुका त्या पर्टिक्युलर कॉलेज मेळटा. सो कसले तुका बिकॉज आतां तू आर्किटेक्चर स्ट्रीम एक पाटी येव नंतर तांगेले ओन सब्जेक्ट्स आका लायक स्पेसिफिकली तुका मॅथ्स कसले कॉमर्स एंड अकाउंट्स कसले म्हणना लायक तांगेले ओन सब्जेक्ट्स आसता. बट फिजिक्स लिटल पार्ट त्या स्वल्प एडवांटेज आसा. बट तुका कसले कन्स्ट्रेंट्स ना तू खंयचे फिल्डांत आसल्यार तू आर्किटेक्चर कर येता. ओके. सो आता आर्किटेक्चर शिकता असताना ह्या 5 वर्सां कोर्सान तू कसं कसं पुरा सब्जेक्ट्स शिकू असता. सो मेनली अक्का ह्या 5 वर्सां तुगेले BR दॅट इज बॅचलर्सान तू तीन मेन सब्जेक्ट्स आक्का. एक मेटेरियल अँड मेथड्स ऑफ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन्स म्हणून. सो अंतू कसं म्हळ्यार ॲज नेम सजेस्ट लायक त्या मेटेरियला ಬಗ್ಗೆ. सो टोटली बेस्ड ऑन मेटेरियल्स तू कसं मेटेरियल यूज करता बिल्डिंगाक लायक अ स्किन ऑफ द बिल्डिंग. आणि नेक्स्ट तुगेले स्ट्रक्चर्स म्हळ्यार इट्स अ पार्ट ऑफ सिव्हिल इंजिनियरींग. सो आतां तुगेल्या बिल्डिंग तू करता आतां कितल्या वर्स येव येता ताजे स्पॅन कितला ते कितले स्ट्रेंथ घेव येता ह्या पुरे त्या सब्जेक्ट्सान तू. सो मागीर मेन AD म्हळ्यार आर्किटेक्चरल डिझायन. सो ह्या मेनली तुगेले पोर्टफोलियोन तू वचचें. सो आतां तुका 5 वर्स आसता. सो ह्या 5 वर्सान तुका एवरी सेम तांणी 2 प्रोजेक्ट दिता. एक मायनर प्रोजेक्ट एक मेजर प्रोजेक्ट म्हणून. मायनर प्रोजेक्ट कसले साउंड प्रोजेक्ट आसतले. मेजर प्रोजेक्ट म्हळ्यार तुका कॅम्पस डिझायन करू आसता पुरो ऑर तुका एक घर आसचा पुरो. फर्स्ट स्टार्टींग 2 इयर्स तुका व्हेरी इजी सिंपल प्रोजेक्ट्स लायक स्मॉल स्केल. मागीर तुका एज इयर गोज तांणी तुका हॉट स्केल लायक एकरे जाग्याचे तुगेले प्रोजेक्ट दितात तांणी. सो ह्या बेसिकली मेन ती 3 सब्जेक्ट्स दॅट्स देर इन आर्किटेक्चर फॉर BR. ओके. आता BR कंप्लीट जात तरी कसं कसं पुरा एक स्कोप असता. सो आतां तुगेले BR कंप्लीट जाली म्हणल्यार सो आतां BR जावन नंतर तू M.Mark कोर येता दॅट इज फॉर 2 इयर्स. ताजे नंतर तू MPhil म्हूण कोर येता एक्स्ट्रा एडवांटेज त्या 2 वर्सां.
आतां तुका product design वचुका म्हणून आसा त्या particular stream आसा. So after 5 years of architecture you can change your stream, that is to product design कोर येता, that is for 2 years. So मार्कांतू मत्सकड ब्रांचेस आसात से तुका अर्बन डिझायन म्हणून आसा तर तुका सिटी प्लॅनिंग आतां चंडीगड एक ग्रीड प्लॅनिंग तशीच तूं आतां इंडिया मस्त मॉडर्न जाता आसा पुरे सिटी तांगेले ओन तुगेले ग्रीड प्लॅनिंग मस्त प्लॅनिंग जाता सो ऑब्वियसली तांतू मस्त स्कोप आसा सो तुगेले एक बीआर जावन नंतर त्या मस्त सकड वेस ओपन जाता तुका लायक यू कॅन टेक एनी ऑफ इट तुगेले तुका कळटा खंयच्या सब्जेक्टान तूं लायक कोर येता म्हणून दॅट सब्जेक्ट यू ऑटोमॅटिकली यू विल टेक इट अँड यू विल take good thing in. ओके येस प्रज्वल थँक्यू सो मच तू आमगेलो हांगा येवन आजी एका आर्किटेक्चर घेतल्या रे कसं कसं स्कोप असता आणि कसं कसं शिको असता म्हणून आमकां सांगला तुका हांव देव बरें करूं म्हूण सांगता तशीची आमगेलो हा कार्यक्रम पळयला सगळ्यांक देव बरें करूं.